प्रोसिजर फॉलो करपा जाय इल्लिगल तो प्रोसिजर फॉलो केलो आनीक केस जेन्ना डेमोलिशन ताका नोटीस धाडली ताणें ती नोटीस अपील केली डायरेक्टेड पंचायतीन आनी डायरेक्टेड पंचायतीन जेन्ना अपील जाली त्या अपिलाचेर तांकां कांय स्टे ना जाल्यार तेज्या फेवरान कांयच ताका मेळोंक ना आनीक ताका लागून जी डायरेक्टर पंचायतीन ऑर्डर पास केली ती ऑर्डर आमकां ओबे करची पडली कायद्याच्या नुसार काही कळाव जालो आनीक तो जो कंप्लेनंट आसा ताणें हायकोर्टान अपील घातली की ही ऑर्डर जी डेमोलिशन ऑर्डर काडली ती लॉंग पेंडींग एक्झिक्यूट जाल ना आनी तेक हायकोर्टान परत एकदा डायरेक्शन्स दिली की तुम्ही ती ऑर्डर जी काढली ती एक्सपिडायट करून ती डेमोलिशन करचें बेज ऑन दॅट पंचायत इज ऑथॉरिटी टू डेमोलिश जी इलिगॅलिटीज जाला कलंगुटात हे म्हाका दिसता म्हाज्या कारकिर्दी भितर 4-5वें डेमोलिशन आनीक लोकांक जें दिसता की इल्लिगलाचेर कांय कारवाई जावची ना हे चुकीचें आसा इल्लिगलाचेर कारवाई पंचायत घेत आसा जेन्ना जेन्ना आमी डेमोलिशनाचेर ऑर्डरी काडल्यो त्यो चॅलेंज जातात आनी चॅलेंज जावन जेन्ना ऑर्डर येता तेन्ना आमी ती एक्झिक्यूट आमी टायम टू टायम केल्ली आसा.